नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आमची नदर आसा हे आमचे कार्यावळींत। इश्टानो, आयज वर्ल्ड NGO डे म्हणल्यार संवसारीक बिगर सरकारी संस्थांचो दीस। हो दीस संवसारभर मनयतात। लोकशाही आसा वा सद्याची जी प्रचलित राज्य पद्दती आसा वा अर्थ पद्दती आसा हातूंत NGO म्हळ्यार बिगर सरकारी संस्थांचें योगदान खूब व्हडलें आसा। बिगर सरकारी संस्था म्हळ्यार खुबश्या लोकांक खबर ना तांचें कार्य कितें, तांचो वावर कितें, ती नेमकी कितें करतात, लोकां पासत आनी समाजा पासत तांची कितें लागणूक हें खुबश्या जाणांक खबर नात। पूण इश्टानो, विंगड विंगड तरेच्यो बिगर सरकारी संस्था संवसारभर ज्यो काम करतात त्यो तरेकवार प्रश्नाचेर काम करतात। म्हणजे एमनेस्टी इंटरनॅशनल सारकी संस्था धरून ती एक गांवांत गांवगिऱ्या पातळीचेर काम करपी संस्था, अश्यो अनेक संस्था भारतांत आसात, जगांत आसात। कांय जाण पॉवर्टी एलिव्हिएशन म्हणजे गरिबी रेखेंतल्यान लोकांक वयर काडपा खातीर यत्न करतात। कांय जाण शिक्षणाच्या मळार काम करतात। कांय जाण मानवी हक्कांच्या म्हणजे ह्युमन रायट्सांच्या मळार काम करतात। कांय जाण गांवगिऱ्या वाठारांनी वचून पर्यावरणाचेर काम करतात। सो अश्यो विंगड विंगड स्तराचेर आनी विंगड विंगड मळाचेर ह्यो संस्था काम करतात। आयज ह्या दिसाच्या निमतान आमचे मदीं आसात दोन खाशेले नामनेचे वावुरपी जे NGOचे म्हळ्यार बिगर सरकारी संस्थांचें काम गोंयांत करतात। एक आसात बाब फादर मॅवरिक फर्नांडीस, जे कारितास हे संघटनेचें काम 60 वर्सां सावन करीत आसात। आनी दुसरे आसात आमचे पीसफूल सोसायटीचे बाब कुमार कलानंद मणी, जे गेली 38 वर्सां म्हणजे 30 आनी 8 वर्सां जालीं हे संघटनेचें काम करतात। तुमकां दोगांकूय येवकार। आनी फादर, आमी तुमचे कडल्यान सुरू करुयात, कारण तुमची जी संस्था आसा ती 60 वर्सां गोंयांत काम करता विंगड विंगड मळाचेर। आयचो जो दीस आसा, जो NGO डे मनयता संवसारभर, वर्ल्ड NGO डे, त्या दिसाचेर तुमकां आयज रेलेवन्स तुमच्या खातीर कितें? कारितास गोवा जेन्ना ते 60 वर्सां समरमता पळयल्यार आमच्या गोंयच्या सुटकेच्या बरोबरूच गेल्ले आसा। जे 19 डिसेंबर 61 ते पुर्तुगेज सोडून गेले, सो ते कारितास पुर्तुगेज जालें, ते मागीर कारितास गोवा जालें, जे 4 तारखेर जानेराचे 1962 ह्या वर्सा सावन सुरू जालें। आमचो वावर हो रेलेवन्स ताचें सदांच समाजा खातीर आनी कशे तरेन आमी दुसऱ्यांक जे कोण गरजेन आसा आनी तांकां आदार जावं, तो आमचो मुखेल आदार, मुखेल हेतू। ते मागीर खंयच्याय मळाचेर जावं, आमचो एक खिरीत भाशेन वावर गेल्लो जाल्लो डिसेबिलिटीचेर। आनी जेन्ना गोंयांत डिसेबिलिटीची खबरूच नासली तेन्ना आमी पयलें इस्कॉल गोंयांत स्टॅब्लिश केलें डिसेबिलिटी खातीर। आनी ते उपरांत वेगवेगळ्या तरेचे डिसेबिलिटीचे आमी पायनियर कशे जाले। हे भाशेन आमकां एक खिरीत व्हडपण भोगता की गोंयांत डिसेबिलिटी बाबतींत आमचे कारितास गोवान एक डिरेक्शन दिलें, कशे तरेन मुखार वचूंक जाय। आनी डिसेबिलिटीच्या बाबतींत उलयतना जे एका काळार लोक चिंत्तालो ते एक कर्स म्हणून, ते आतां लोक चिंतता तांचे हक आसात ते कशे आमी जुटून घेवन तांकां फावो करूंक जाय। सो आयज ह्या जेन्ना वर्ल्ड NGOच्या दिसा उलयतना आमचे हे भाशेन जायतीं कॉन्ट्रिब्युशन आसात आनी ह्या खेरीत भाशेन डिसेबिलिटी बाबतींत अदीक म्हत्वाचें जावन आसा। कलानंद बाब, हांव तुमचे कडेन येता ते उलयले डिसेबिलिटी म्हणजे दिव्यांग जे लोक आसात तांचे मदीं ते वावर करतात। तुमी एक विचारधारेन प्रेरीत जावन गोंयांत ही एक संघटना उबारली, जिका आमी खूब वर्सां जालीं तुमचें कार्य पळयतात, विंगड विंगड मळाचेर पळयतात। तुमी सांगात, तुमकां ह्या दिसाचें रेलेवन्स, ह्या दिसाचें साधन मेळ्ळां तें कितें आसा आयज? एक तर आनंद दिसता की आयज अख्खें जग गैर सरकारी उपक्रम, गैर सरकारी प्रयत्न, गैर सरकारी संघटनाक याद करता। आनी हो याद करतना गैर सरकारी संघटन आनी त्यांचे उपक्रम बद्दल एक प्रकारच्यो समीक्षा, एक प्रकारच्यो माहिती जगा मुखार हाडटा, ह्या बद्दल आमकां आनंद दिसता। आनी गोमंतकनी हे चर्चा आयज घडून हाडला, त्या खातीर गोमंतकाक आमी आभारी म्हणटा।
एक सुसभ्य सुसंस्कृत आणि लोकतांत्रिक समाजात जनतेचे उपक्रम, समाजाचे स्वताचे उपक्रम फुडें व्हरप, आनी ज्या लागून समाज सक्षम जावपाक जाय, समाज स्वावलंबी जावपाक जाय आनी समाज स्वताच्यो प्रश्न सोडोवपाच्यो नदरेन एकठांय येवपाक जाय, हो एक बेसीक ध्येय सामाजीक संघटनेचो आसता, आमचे सारके NGOचे आसता. आणि हे नदर धरूनच आम्ही आमचे पयलीं पासून आमचे वाटचाल आशिल्ले. म्हजो बॅकग्रावंड चळवळचे भूदान, सर्वोदय, संपूर्ण क्रांती चळवळचे बॅकग्रावंड असले लागून आमी एक पिपल्स एम्पावरमेंट हो आमकां चड आकर्शीत करता, चड आमकां प्रवोक करता. आणि ह्या नदरेन आमी जेन्ना बांदोडेच्या गांवांत बायलां भितर आमी काम करपाक कॉमेस केलें की बायलांच्यो स्वावलंबन जावपाक जाय, बायलांचो आरोग्य बरें जावपाक जाय, बायलांचो सामाजीक नेतृत्व विकसीत जावपाक जाय. त्या अनुषंगान आमकां एक प्रश्न जसो जसो आमचे मुखार स्पश्ट जायत गेलो त्या प्रश्नाचेर काम आमी फुडें करत गेले. आनी आमकां दिसलें की गोंय जरी स्वतंत्र जाला तरी खुबशे सामाजीक पातळीवर खुबशे गॅप आसा जंय काम करपाचे खूब गरज आसा. ते बायल मनीस जावं किंवा ल्हान भुरगे जावं किंवा खेड गांवांत रावपी बहुजन समाजचे गरीब लोक वस्ती जावं किंवा आदिवासी लोक वस्ती जावं, ह्यांचेर चड भर घालून तांकां समाजाचे मुख्य प्रवाहांत हाडप आनी तांकां स्वातंत्र्याच्यो आनी सामाजीक सरकारी उदरगतच्यो चडांत चड लाभ मेळोवन दिवप आनी परंपरेन आयले जे एक सपरेशन आशिल्ले त्या पासून मुक्त करप, हे सगळे लक्ष मुखार धरून आमची आज पर्यंत वाटचाल जाल्ली आसा. तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या मळार काम करतात, ते दिव्यांगाच्या मळार काम करतात, तुम्ही महिला सक्षमीकरण म्हणजे बायलांक एम्पावर करपा खातीर यत्न करतात. सो अशें जेन्ना वेगळ्या वेगळ्या मळाचेर तुम्ही यत्न करतात, हे साहजीक आनी स्वाभावीक आसा. सरकार जे करता, निवडून दिल्लें सरकार डेमोक्रेटिकली, तें खंय तरी उणें पडटा म्हणून अशे बिगर सरकारी संघटनांची गरज लागता. पूण समाजा भितर न्ही अशे वेगळे वेगळे प्रवाद आसात. एक तर सरकारा कडल्यान बिगर सरकारी संघटनांचेर भरपूर टिका जाता, दुसरी मिडिया कडल्यानूय तांचेर खूब फावट टिका जाता आनी तांचो रोल कितें आसा आनी नेमकें ते कितें करतात हे लोकां मेरेन पावना. सो हो जो मिसकन्सेप्शन आसा NGO बद्दल किंवा ज्यो बिगर सरकारी संघटना आसात तांचे बद्दल, ह्या मिसकन्सेप्शन तुमी पयस करपाक कितें यत्न करतात फादर? मिसकन्सेप्शन थोडे फावटी कित्याक जाता, कित्याक जे NGOs आसात ते क्वेश्चन करतात, अकाउंटेबिलिटी मागतात. इतके पयशे तुमी मांडलेले आसा अमक्या वाठाराक, ते खंय वतात, कशे मोडटात तुमी, हाका लागून तो मिसकन्सेप्शन उत्पन्न जाता. जायते फावटी असल्या क्वेश्चनाक गेले म्हणटच मागीर तांकां माओइस्ट म्हणून टॅग लायतात, तांकां नॅक्सलायट म्हणून टॅग लायतात. कित्याक आमच्याच पासून वावरान जेन्ना आमी मायनिंगाच्या हितून लोकांक आदार करपाक गेले, जेन्ना आमी कोंकण रेल्वेचे हितून गेले, वो दुसऱ्या लोकांचे एनवायरमेंट सांबाळपा खातीर गेले. तिराकोलाक म्हाका उगडास आसा, आमी थंयसर वावर करताले, ते गोल्फ कोर्स येवपाचे आसा तेन्ना लोकांनी आमचेर आरोप घातलो की आमी लोकांक इन्स्टिगेट करतात म्हणून. लोकांक जेन्ना तांचे हक वयर काडून दिवपाचे आसता, तांकां शिक्षण दिवपाचें आसता, तांचे हक कितें ते कळोवपाचें आसता, हातून कसले तरेन इन्स्टिगेशन जाता. परतेंच जाल्यार जे आमची कॉन्स्टिट्यूशन आसा, आमचे भारताचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा, तांचे हक आसात, तातूंत प्रिएम्बल आसा, तातूंतल्यान कितें 73rd 74th अमेंडमेंट जाल्लो आसा, तातूंतल्यान तांकां लोकांक ही म्हायती दिवप हें कसले तरेन इन्स्टिगेशन जावंक शकता. मिसकन्सेप्शन हातूंतल्यान जाता. समज सारको आसा तें सत कितें आसा तें कोणशान धरून ताका एक ट्विस्ट दितात आनी ताका लागून हे भाशेचे हांव म्हणूंक सोदिना, जे थोडे NGO आसा जायते फावटी वांकडी वाट धरलेले आसा आनी ताका लागून इतलो वर्सांचो वावर जायते NGOs करता, तांचेरूय आरोप लागता. हे मिसकन्सेप्शन जायते फावटी असल्या कारणांक लागून जावंक शकता. म्हाका तुमची रिएक्शन जाय कलानंद बाबाचेर ह्याच प्रश्नाचेर. म्हाका दिसता की मिसकन्सेप्शन दवरप आनी ताका रिजॉल्व करप ना, हो सुद्दां मानवी समाजाचो एक कल्चर जावन बसले आसा. आमी आमचे संस्थेचे 38 वर्सांच्या इतिहासान पळयता
आमी जाणा की फाटल्यान लोक दोनी प्रकारचे उलोवपी आसा, पण आयज पर्यंत जांकां एक मिसइन्फॉर्मेशन आसा, मिसकन्सेप्शन आसा, ते लोक सुसंवाद करपाक किंवा जानकारी घेवपाक किंवा समजून घेवपाक कोणी मुखार येना. हो एक प्रकार आसा. दुसरे प्रकार आसा की तांकां जर खरें समजून घेवपाक जाय तर आमचे आर्थीक वेव्हार जे आसता, एक गोष्ट समजून घेवपाक जाय की समाजीक संस्था हो ओवर गवर्न्ड ऑर्गनायजेशन आसा. लोक म्हणटा की हे सगळे नॉन गवर्न्ड आसा, असो ना. एकंदरीत 9 प्रकारच्यो कायदो आमकां गवर्न करता आनी म्हाका दिसता की इतलो कायदो आसा की आमी सफोकेट जाता, ज्या लागून आमची क्रिएटिविटी, आमचे फ्रिडम दोनी आमचे खूब कर्टेल जाता. म्हणजे सोसायटी एक्टान किंवा ट्रस्ट एक्ट किंवा कंपनी एक्टान रजिस्टर्ड जावप, म्हणजे तेचे कायदे ती फॉलो करप. त्यानंतर इन्कम टॅक्सचे कायदो आसा, FCRA एक्ट आसा, त्यानंतर NGO दर्पणचे रजिस्ट्रेशन आसा, त्यानंतर पब्लीक सर्वीस एक्टचो कायदो आसा, त्यानंतर लोकपाल एक्टचो कायदो आसा. त्याच बरोबर आमचे स्वताच्यो बायलॉज आसा, तो बायलो सुद्दां आमचो संविधान, आमचो कायदो आसा. त्यानंतर जे समज आमी एखादी प्रोजेक्ट राबवता तर त्या प्रोजेक्टचे एग्रीमेंट आसा. तो इतले एक संस्था 9-10 प्रकारचे कायदे घेवन काम करप हो खूब कठीण काम आसता. इतले असून सुद्धा जर कोणाक दिसता की हे अनअकाउंटेबल आसा, तांकां कंट्रोल करपाक कायदो ना, ही सगळे एक नॅरो माइंडनेस किंवा संकीर्ण दिमाग आसा. त्या बरोबर म्हाका दिसता की जांकां इन्फॉर्मेशन घेवपाकूच जाय तेन्ना आमचे कडून संवाद सादपाक जाय, आमचे कडून संपर्क करपाक जाय, आमचे बरोबर बसपाक जाय, आमचे कडून आमचे स्ट्रेंथ आनी विकनेस हे सगळे समजून घेवपाक जाय. त्याच बरोबर आमचे कामात हातभार लावपाक, सहयोग करपाक, मुखार येवपाक जाय. दुर्दैव अशी आसा की सरकार नांवाच्यो प्राणी जेचो काम आसा लोकांचो वेलफेअर करप, लोकांक संघटीत करप, लोकांक जागृत करप, ह्या कामाक समाजीक संस्था खूब उपयोगी पडूं शकता. पण दुर्दैव अशी आसा की सरकारान जे लोक आसा तेंचो एकंदर विजन, तेंचो एकंदर इंट्रस्ट इतलो एंटी पब्लीक आसता, एंटी पीपल आसता की ज्या लागून आमचे आनी तेंचे भितर जे एक मोगाचो संबंध, सहयोगा संबंध आसपाक जाय ते जावं शकना. एक आयडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आसा की वी लुक्स आवर इनिशिएटीव एज ए empowering democratic rights of the people of the state. At the same time the political forces have their own intentions. करेक्ट. सो तुमचे इंट्रस्ट क्लॅश जाता खंय तरी. सरकारी इंट्रस्ट आणि बिगर सरकारी संघटनाचे जे इंट्रस्ट असतात ते कसे क्लॅश जातात आणि ताका लागून कशी NGO विशीं गैरसमज पातळयले आसात ह्या आमच्या समाजा भितर. आतां हातूंत एक म्हत्वाचो प्रश्न जाता, कारण हाचेर मिडियाय उलयता, सरकारूय उलयता, बाकी जांकां कोणाक खबर नासा तेय उलयतात, तो तांकां पयशे मेळटा आसतल्यार बरें. आनी सगळ्यांत सोंपो म्हणल्यार एक आरोप आयकूंक म्हणल्यार तांकां फॉरेन पयशे येता, तांकां फॉरेन फंड्स येता. म्हाका सांगात फादर, तुमी आतां इतलीं वर्सां 60 वर्सां जें काम करता ही संघटना, तुमचे कडेन कोणेच अशा मनशान किंवा मिडिया जावं वा सरकाराच्या मनशान वा जनरल पब्लिकान केन्नाच येवन स्वता जावन यत्न केला की तुमी कितें काम करता तें समजून घेवपाचो? आय विश दीस कूड हॅपन. आनी हेका लागून रावता आमी, कित्याक आमचेर आड उलोवचे सुवातेर येवन बसून समजून घेयात 60 वर्सांचो वावर आमी कितल्याच जाग्यांचेर केल्लो आसा. न्हयच फक्त डिसेबिलिटीचेर, आमी भुरग्यांक शिक्षणाच्या बाबतीन, लायव्हलीहूड उत्पन्न करपा खातीर, बायलांक एम्पावर करपा खातीर, टुरिजमान आमचो वावर आसा. हे भाशेन वायड स्प्रेड न्हू. आनी हातून कितल्याच लोकांक बरेपण पावल्लें आसा. ताचेर लक्ष घालचे सुवातेर आनी ह्या वावरांतल्यान कितें ह्या गोंयांत बरेपण येयलां ताचेर लक्ष घालचे सुवातेर अशे आरोप घातले म्हणटात, वांकडे उलयले म्हणटात, एक दूख कशें जाता. आतां NGOच्या बाबतीन उलयतना आमी समजून घेवंक जाय की ह्या भारतान NGOच्या खातीर जे बरे कायदे उत्पन्न जाले, लायक रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, लोकांक एक एम्पावर्ड टूल कसो मेळ्ळो. खंय चुकता सरकार तें विचार करून घेवपाचो. इट वॉज एन एफर्ट ऑफ सो मेनी पीपल. रायट टू एड्युकेशन, रायट टू फूड, रायट टू लायव्हलीहूड थ्रू दीस वेरियस स्किम्स.
हे कोणा कडच्यान येयलें बिकॉज ऑफ द NGOs स्टार्टेड वर्किंग विथ द पीपल एंड थ्रू देयर एफर्ट्स हे उत्पन्न जालें. See the positives that have taken place through these NGOs, and that is somehow not looked into. Only small non-compliances which are very inconsequential, those are being highlighted, unfortunately. पण तुवें म्हणलां तशें उदोळ की सगळेच NGOs बरें काम करता आनी बरेंच करता अशें न्हय. तातूंतय थोडे अश्यो NGOs आसूं शकता ज्यो फक्त फंड्स मेळपा खातीर कितें तरी करता आनी दाखयता आपूण कितें तरी करता. तर हें आसा. आनी तुमचेर दुसरे वटेन आरोप जाता ज्यो संघटना म्हणजे ट्रेड युनियन्स जावं किंवा बाकीचे चळवळींतले लोक आसात तांचे कडल्यान तुमचे आरोप जाता की तुमी हे सगळे चळवळी ज्यो आसात त्यो डिफ्यूज करता. तुमी तांकां कितें तरी रिफॉर्मेटीव काम करतात आनी लोकांचो जो एंगर आसा सरकारा विशीं तो एंगर तुमी खंय तरी सप्रेस करपाचो प्रयत्न करतात. म्हाका कलानंद बाब तुजें हाजेर भाश्य जाय, कारण तुमची जी संघटना आसा ती पिसफूल सोसायटी गांधीच्या विचारांनी चलपी संघटना. सद्याच्या राजकीय वातावरणा भितर तुमचे विचार आनी ही जी टिका जाता ताजे कडेन तुमी कशें पळयतात? त्याच बरोबर हांव तुजो पयलींचो प्रश्न घेतलो. पळय, फॉरेन फंड विदेशा वेल्यान डायरेक्ट संस्थेचे अकावंटांत पावना आनी संस्थेक मन मोकळे जावन खर्च करपाचो अजिबात स्वातंत्र्य नसता. त्या खातीरूच एक आसा फॉरेन कंट्रिब्युशन रेग्युलेशन एक्ट, जे आपातकालीन वेळी 1975 भितर बरोबर आयिल्लें. आनी ताका जर संक्षेपान सांगपाक जाय तर होम मिनिस्ट्री ते असले गोष्टी डायरेक्ट रेग्युलेट करता. सो हो अनअकाउंटेबल आसा की डायरेक्ट आता असो प्रकार ना. ते इनफॅक्ट FC रिसोर्सीस जे आसा ती ओवर इंटेन्स गवर्न रिसोर्सीस आसा. त्या खातीर आमकां वर्सांनी 5 कंप्लायन्सीस दिवचे आसता. 1-2 न्ही, 5 कंप्लायन्सीस दिवचे आसता. त्या बद्दल आनी केन्ना उलोवया. दुसरे प्रकार कितें आसा की आमचे कडून अपेक्षा खूब आसता आनी अपेक्षा आसपाकूच जाय. पण त्या बरोबर एक गव्हर्मेंटचे एक इनेबलरचो रोल आसपाक जाय आमकां सक्षम करपाक, ज्या लागून आमी एक बरी भुमिका, एक मजबूत भुमिका, एक व्यापक भुमिका आमी करूं शकता. आमकां जर 1-2 न्ही 9 प्रकारचे कायदेन जर आमचे हात पाय तोंड दोळे सगळे तूं बांदून दवरतलो आनी आमी दीस रात फक्त आमी एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लायन्सीस, रिपोर्टिंग हे जर करत रावतले तर समाजाचे जे माउंटेनियस इश्यूज आसा ज्याचेर आमकां काम करपाचे आमचे नदर आसा, मोख आसा, इच्छा आसा, ते आमी काम करपाक पावना. एक गांधीयन विचारचो संस्थे लागून आमकां दिसता की समाजाच्यो विशमता सोंपून जाय, समाजाच्यो एकचार वाडोवन जाय, सगळे लोक एक बरे भाशेन एक सगळे मेळून उदरगत करपाक जाय. आनी हे सगळे कामात सरकार, समाज आनी सामाजीक संस्थे जर मेळून काम केलो तर आमकां एक आदर्श गोंय, आदर्श समाज आमकां उबी करपाक आमकां बरें जातलें. पण जेन्ना आमकां दिसता की सरकाराच्यो एखादी प्रकल्प, एखादी प्रोग्राम ह्या नदरेन खंय तरी अडथळ हाडटा तेन्ना आमी संवाद करपाक सोचता. सरकार समाज भितर एक संवादचे जे एक यंत्रणा जेन्ना नसता तेन्ना एक कन्फ्रंट जावपाची शक्यता आसता. आनी कन्फ्रंटेशन हो लोकशाही भितर एक टूल्स आसा. जेन्ना हे टूल्स कोणी सप्रेस करपाक सोदता तेन्ना आमकां चळवळ करचेच पडटा. आनी आमचे चळवळीक लोकशाही भितर सन्मान करपा पेक्षा जेन्ना सरकार ताका डिफेम करता किंवा सप्रेस करता तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी लोकशाही बद्दल वर आळाबंदी हाडटा. पण ओदळ फादर तुवें म्हणिल्लो पॉयंट की NGOक लागून खूब काम जालां. आतां लोकांचे चळवळी जाता, बाकीचे लोकांच्या प्रस्नाचेर आवाज उठोवप जाता, तातूंतल्यान रायट टू इन्फॉर्मेशन सारको एक्ट आयलो किंवा बाकीचे जे कायदे आयले लोकांक इवन कंज्युमरा भितर खुबश्यो संघटना पळयता ज्यो कंज्युमरा भितर काम करता आनी कंज्युमर अवेरनेस करता, ज्यो मिडल क्लासा भितर काम करतात. पूण होच मिडल क्लास जेन्ना तुमच्या संघटना बाकी कडेन जेन्ना काम करतात तेन्ना होच मिडल क्लास तुमच्या आड येता. दुसरें आतां गेल्या 6-7 वर्सां भितर जी रेजीम चेंज जाल्या तातूंतल्यानूय NGOचेर खुबशे आरोप जाल्यात. खुबशे NGOचेर बंदी हाडप जाल्या, खुबशे NGOचेर निर्बंध घालप जाल्या. अशा राजकीय वातावरण कितलें पोशक आसप तुमकां गरजेचें दिसता NGO खातीर? इफ द पॉलिटिकल सिस्टम जर सप्रेसीव आसत जाल्यार NGOक ते कितले मारक ठरूं येता, कितले
बरोबर आसता की एक राजकीय वेवस्था ताका सपोर्टीव आसप, सपोर्टीव सोडाच पण एटलीस्ट न्यूट्रल आसप हें कितलें इम्पॉर्टंट आसता? हें चड गरजेचें फॉर द गव्हर्मेंट टू रेकग्नायज द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द NGOs, रादर दॅन टू सी दॅम एज एनिमीज. आतां फाटल्याच दिसांनी एक स्टेटमेंट केलो एक म्हत्वाच्या मनशान जो भारताची सेक्युरिटी पळयता. ही सेड दॅट द नेक्स्ट we have got to be cautious about the civil society. This is a very dangerous statement. That how can you see the civil society as someone who's a threat to you? You are working for the civil society. NGOs asa the civil society je bhaga asa. If you're going to look as some external enemy at your own civil society, it's a very dangerous situation, which cannot be going ahead. आता आमच्या भारतानच पळय न्हू 2018 हातून FCRAचे सुमार 20,000 NGOचे कॅन्सल करून उडयले. बरोबर. बायनन कंपनी म्हणटा तांचे एक रिपोर्ट आयलो. तांणी सांगलें 40% फॉरेन फंडींग देंवयलें. पब्लीक हेल्थ फावंडेशन ऑफ इंडिया तांचे पासून FCRA काडून उडयलें. पब्लीक हेल्थ फावंडेशन आनी कितें वावर करतले ते न्हू, लोकांचे आरोग्या खातीर करतले, पण तांचे तुमी आतां कॅन्सल करून उडोवप. दीस नेगेटीव ब्रँडींग ऑफ NGOs हॅज टू स्टॉप अँड रेकग्नायज द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ NGOs इन द मेकिंग ऑफ दीस नेशन, इन द ग्रोथ ऑफ दीस नेशन. तेन्ना खरेपणी एक NGOs when we say non-government doesn't mean we are against the government. Only thing, we are not fitting into the system of the government because there's another philosophy of working for the society. So this has to be recognized by the government. No, when we talk about तूं उलयता ती सारकें म्हणजे आयडियल सोसायटी, इगॅलिटेरियन सोसायटी जेन्ना आसता तशें शक्य आसता. आनी कलानंद बाब म्हणटा की आमी आदर्श समाज तयार करपाच्या नदरेन खंय तरी वचपाक जाय. सद्याची जी परिस्थिती आसा जंय मिडिया खूब ट्विस्ट जाला, सोशल मिडियाचो प्रभाव आमकां खुबसो दिसता. वॉट्सअप युनिवर्सिटी हो एक प्रकार जाला, निर्माण जाला आनी ताका लागून इन्फॉर्मेशना बरोबर मिसइन्फॉर्मेशन चड स्प्रेड जाता. अशे परिस्थितींत तुमच्या सारक्या संघटनांनी कितें करचें पडटलें जाका लागून तुमची योग्य प्रतिमा लोकां मुखार वतली? कलानंद बाब म्हाका सांगशात. एक तर आमकां सरकारा करून काम करून घेवपा सारखे किंवा एक संस्थेक जिवंत दवरपा सारखे एक इनेबलिंग लॉ जाय. त्या जर इनेबलिंग लॉ ना तर आम्ही आमचे मिशन कितलेंय उद्दात आसूं आमी ती परफॉर्म करूं शकना. नंबर 1. नंबर 2, मिडिया न्यूट्रल आणि क्रिटिक त्याचबरोबर एक दोन्ही रोल प्ले करून जाय. जे बरे काम आसा ती रेकग्नायज करून ती जनतेपर्यंत पावप आणि जर आमचे गळचेपी जाता तर त्याचे विरुद्ध सत्यस्थिती जनते मुखार हाडप, सरकारा मुखार हाडप. सरकाराच्यो विरोधी जावपाचे खंय प्रश्न येना. म्हणजे इन प्रिंसिपल आम्ही सरकारचे विरोधी जाऊ शकना, जावपाची गरज सुद्धा ना. पण एखादी सिस्टम लागून, एखादी रॉंग मिसकन्सेप्शन लागून, एखादी डायलॉग नसल्या लागून, एखादी चुकीची धोरणां लागून हे जाता. आणि हे सगळे खातीर राउंड टेबल करून वस्तू रिजॉल्व जावं शकता. जर आम्ही जनते खातीर, समाजा खातीर, देशा खातीर, प्रांता खातीर आम्ही कमिटेड आसा तर हे सगळे लहान प्रकार आसा जे रिजॉल्व करूं येता. पण जर कोणाक दिसता की समाजान समाजाचो फोर्स रावपाक जायना, फक्त पॉलिटिकल फोर्स उरपाक जाय, तर गांधीचे विचारान मानपी लोक किंवा इतर महापुरुषाचे विचाराचे मानपी लोक जांकां लोकशाही, स्वातंत्र्य, बंधुता, एकोपचार आवडटा ते शेवट पर्यंत लढा दितलेच. सो आमकां दिसता की समाज, सरकार, सामाजिक संस्था सगळ्यांनी मिळून समाजाक, देशाक बरें करपाक फुडें येवपाक जाय. आणि संशय, डावट हे सोडून कॉपरेशन आणि कोलॅबोरेशन हो जे धर्म आम्ही फॉलो केले तर आमकां बरें गोंय
सोबीत गोंय बरी भारत वर्स निर्माण करपाक खूब बरें जातलें पण आमचो विचार आसा आमचें मूल्य आसा आमचें जीवन आसा तें आमी फॉलो करतलेच. तूं खूब बरें हाजेर म्हणजे कन्क्लूड केलें बरे भशेन. सरकारा कडल्यान आमी ही अपेक्षा दवरप काय ना. म्हाका फक्त येस ऑर नो सांग फादर की गव्हर्मेंटाची आमची एटिट्यूड बदलतली काय ना तुका दिसता NGO कडेन पळोवपाची. सध्या तरी दिसना पण जर बदललें तर खूब बरें जातलें. तुका कितें दिसता फादर? आमकां बदललेली जाय आनी आमचे कडेन वेळ सोंपला सध्या हे भासाभासेचो. बरे तरेन आमी भासाभास केली. सरकाराची नदर आनी समाजाची नदर बदलप गरजेचें. NGOचो जो वावर आसा अशें नाच की सगळे भितर सगळेच जाण बरे आसतले सगळेच जाण क्लीन आसतले. आमचें राजकारण जर पळयत जाल्यार तातूंत आमकां बरे पेक्षा वायटूच चड दिसता. तर अशे परिस्थितीन ज्यो NGO काम करतात तांच्या वावराची दखल घेवन तांच्या वावराची मात तरी म्हणजे तोखणाय करप आनी तांकां आदार दिवप हें सद्याचे परिस्थितीन सामकें गरजेचें आसा अशें आमचे दोगूय मानेस्त सांगतात. आमी ही भासाभास हांगा थांबयतात. तुमी आमचे मदीं आयले. तुमचे जे विचार आसात NGOची जी सायड आसा ती तुमी लोकां मुखार मांडली. तुमकां दोगांकूय दिनवास. आनी तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात. आमची नदर आसा फकत गोमंतक TVचेर.